प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मार्कूचो 6 विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आणि ताच्या शिसूय ताच्या बरोबर गेले. आणि सबात पावतोच तो देवस्थानात शिकोवंक लागलो. आणि सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली, हे सगळे हाका खंयचे आयले आणि ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आणि ताच्या हातांनी असली विजमितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय, हो मारयेचो पूत न्हय, जाकोब, जुजे, जुदास आणि सिमाव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आणि ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगले, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दायरामध्ये आणि आपल्या घोराब्यांत मान ना. भोव थोड्या पिडवंताचेर आपले हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें. आणि तांकां भावार्थना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू जेन्ना ओरण्यांत गेलो, ताका पवित्र आत्मो तिचो धाडलो, सैतानान ताका ताळणी दिली, ताणें जैत घेतलें आनी तो आतां गालिलियान गेलो आनी आपली शिकवण दिवंक लागलो. थिंचोर आतां भाव भयणीनो अजाप करूंक लागलो, अजापां जावंक लागलीं. थिंचोर पेकोवणी मिलाग्री जावंक कोमेस जाल्यो. आनी तेजे उपरांत जेजू पोत्तून नाजरेत गांवांत येयलो, ज्या जाग्यार तो ल्हान थान व्हड जाल्लो. आनी भाव भयणीनो ताणें जी विजमितां केल्लीं गालिलियान हें लोकांक कळलेलें, कित्याक खूब लोक नाजरेतांतलो थिंचोर गालिलियान गेल्लो, थिंचोर आयकलें जेजून कितें केलें तें. आनी आतां जेन्ना पोत्तून जेजू नाजरेताक येयलो, आतां लोक ताका ही सगळीं विजमितां करपाक तो आतां देव मंदिरान साबाताच्या दिसा एकठांय जाल्लो. आनी कितें जाता भाव भयणीनो, साबाताच्या दिसा जेजू देव मंदिरान वेता आनी थिंचोर सगलो लोक ताका आयकता जें तो उलयता. पूण भाव भयणीनो आतां ताजेर भावार्थ दवरच्या सोतेक लोक कितें म्हणूंक लागलो, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली ही जाणवाय खिचोरली. आनी भाव भयणीनो ते म्हणूंक लागले, ही विजमितां ही घडण्यो घडटात त्यो हें ताका कशें येयलें. आनी भाव भयणीनो ती ताचे फुडें म्हणूंक लागलीं, हो जुजेचो पूत न्हय, हो मोरयेचो पूत न्हय, ताचे भाव जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव आनी ताच्यो भयणी हांगा नान. आनी भाव भयणीनो ताणें ताका मानून घेवपाक ती कबूल नासली. भाव भयणीनो जेन्ना ह्या नाजरेतच्या लोकांनी जेजूक एका मनशाच्या रुपान पळयलो, ती आतां ताका एक मेसायो देवाचो पूत म्हूण मानून ती कबूल नासली. आनी कितें घडलें भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजून तांकां सांगलें की एका प्रवाद्याक फकत आपल्या गांवा भायर पूण आपल्या गांवांत कसलोच मान ना. आनी ताणें कितें केलें, थंयसर कांय विजमितां करूंक ना. कित्याक गाय जेजू करूंक जायना आसली गाय? भाव भयणीनो त्या लोकांक भावार्थ नासलो. तो लोक फकत ताचें पोजिसांव, ताणें खंयचे भाशेन कितलो शिकला आनी कोणाचो पूत आनी खंयच्या राजाचो पूत येयला तो, हेंच पळोवन आतां ती जेजूक अपमान केलो आनी जेजूचेर भावार्थ धरूंक ना. आनी देवाचें उतर म्हणटा आनी तांकां भावार्थ ना म्हणून ताका अजाप दिसलें. आनी जेजून कसलींच विजमितां थंयसर करूंक ना, कसल्योच पेकोवणी करूंक ना, कसलेंच अजापां करूंक ना. कित्याक भाव भयणीनो त्या लोकांक कसलोच भावार्थ नासलो. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी आतां त्या उतराचेर भावार्थ धरता काय? खरेपणी जें देवाच्या उतरान सांगलां आमकां, कित्याक जेजू जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां तोच देव, तो केन्नाच बदलो ना. ताचें उतर केन्नाच बदलो ना. जें ताणें 2000 वर्सां पयलीं केलीं तींच कामां तो आयजूय करता.
पूण भाव भयणीनो खरेपणी आमी ताजेर बावर दवरता काय, खरेपणी जेजूचेर आमी सोत मानता काय, खरेपणी ताणें जें आमकां सांगलां आपल्या उतरान तें आमी सोत मानून आमी आतां एक जैतिवंत भावार्थीचें जिवीत जियेता काय. भाव भयणीनो आयज भाव भयणीनो आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आमी ताजेर चड चोत्राय धरिना. आमी जेन्ना इगर्जेक वेता तोच मनीस आमकां, तोच पाद्री, तोच यादनीक आमकां शर्माव सांगता, ताका आमी आतां आयकूंक तयार ना. आमी फकत आमचें जें ऑब्लिगेशन आमकां जें आयताराचें करूंक जाय तें आमी करता. तेजे फुडें कोण लागींचो येयलो कोण आमकां रितीर करपाक आमी म्हणटा आमी ताका वखता, तो ल्हान व्हड जाला. आमी फकत मनशा कडेन पळयता, पूण आमी खरेपणी तो आमकां कितें खबर दिवंक सोदता, कशे भाशेन देवाचें उतर सांगूंक सोदता, खिची खबर बरी खबर देवाची दिवंक सोदता, ताजेर आमी चोत्राय धरिना, पूण आमी मनशांचेर धरता. आनी आमी ज्या भाशेन ह्या नाजरेच्या लोकान जेजूचेर चोत्राय धरली, तो जावन आसा जुजेचो पूत, मोरयेचो पूत, ताचे भाव भयणी तिजोर आहा, तो ल्हान व्हड जाला, ती चोत्राय धरून आतां ती ताजेर बावर दवरपाक धरपाक सोदींक नासली. आनी तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो आमी हें कोत्ता आनी आमी खरेपणी आमी जेजूचे पाटलादार जावपाक आमी तयार जायना. तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाचें बोगसणें मागुया. ज्या पावटी आमी फकत लोकांक पळयलां आनी तें कितें सांगता तो आहा, तो कितलो लांब आहा, तो कितलो मोडको आहा, कित्याक तो कितलो मोठो आहा, तो कशे भाशेन दिसता, ताजी सकफ भायल्यान आमी पळोवन आमी ताका नाकारला ओ पयस दवरला. आयज आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकोया. देवाचें उतर जें मनीस आमकां सांगता ताजेर आमी चोत्राय धरया. परतून आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून जें आमकां सांगलां ताजेर नियाळ करुया आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.